तुझ्या विधी भोवती आम्ही आयलो बापा, संतोषाच्या उमाळ्या भक्ती नुरबेन कालत्या काळजा मोनान भेटोंक गा बलिदान. दिसवो आयसो तुवें सामकां दिल्लो, हरसून तुजी महाकार्या उबा निकाल सर्गा दिन सोडवणे तुझ्या मितमे नासलेल्या मोगा. तुझ्या वेदी भोवती आम्ही आयल्या बापा, संतोषाच्या उमाळ्या भक्ती नुरबेन कालत्या काळजा मोना भेटोंक गा बलिदान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवे आसो. साल्वारेसाचे नोवेन आमी आज मुंदरून व्हरता आसतना आमी आज नियाळचो विशय जावन आसा. साल्वारेसा बरी थिरासणेन आमचो विश्वास सौम्या थंय आमी दवरया. एक घडीभर आमचे जिणयेचेर नदर घालया. हांवें जियेल्लो भावार्थ येदोळ पर्यंत कसो जियेता हांव तो. कितली थिरासण म्हज्या जिणयेंत पळोवंक मेळटा. कितलो पातयेण्याचो मनीस जावन हांव म्हज्या जिवितांत जियेतां. सबारपोटी आमच्या अस्कतकाये वरवीं आमी चुकोन पडल्यान देखून देवा लागचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान घुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. महिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सरपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणता. सुमिया जेजू, जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता. सुमिया देवा
शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता ये क्लोज टू पवित्र ये क्लोज टू ईश्वर ये क्लोज टू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भाग्यवंत लॉरेस दुर्बळ्यांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आणि रग साक्षाचे स्मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो ताच्या मोगासारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी आमच्या सुमयांत तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सवय पवित्रत्मेच्या एकपणात जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. तो वेळ येतलो तेदना उलयता तो सर्वेस्पर हांव इस्रायेलाच्या सगळ्या कुटुंबांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. सर्वेस्पर अशें म्हणटा तालवारीन मरण आसता उरलेल्या लोकांक अरण्यान बोगसाणें मेळ्ळां. इस्रायल आपल्या विशेवाच्या जाग्यार वेता. पयस तावन सर्वेस्पर ताका दिश्टी पडलो. सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयता. इस्रायेलाचे अंकवारी हांव तुका परतून बांदतलो आनी तुजें पुनर्निर्माण जातलें. परतून तूं श्रृंगारीत जातली आनी तुजी घुमटां घेवन उत्सव चलयतल्या सवे नाचूंक भायर सरतली. सामारियाच्या दोंगरांचेर तूं परतून दाकामळे लायतली. लायतात तीं तांचीं फळां खावंक पावतली. वय येतलो एक दीस आनी त्या दिसा पाऱ्यागार एफ्राईमाच्या दोंगरार बोबाट मारतले. उठा सियोनार सोडून वचुया सर्वेस्परा आमच्या देवासरशी वचुया. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा जाकोबा पासत उल्हासान बोब मारा राष्ट्रांच्या फुडाऱ्या पासत ताळे उबारा. परगट करा स्तुती करा बोब मारा. सर्वेस्परान आपले परजेची इस्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांची सोडवण केल्या. देवाचे उतर हे. देवाचे वडोपकार. जसो गवळी आपल्या हिंडा तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळता. जसो गवळी आपल्या हिंडा तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळता. जनांगनो सर्वे
सर्वेस्पराचे उतर ऐकून घेया. पैशिल्या करावळी गावांनी ते परगट करा. इस्रायेलाक दुस्पटायलो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिंडाक सांबाळता तसोच तो तांकां सांबाळतलो म्हणा. जसो गवळी आपल्या हिंडा तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळता. सर्वेस्परान जाकोबा गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवंत असलेल्याक हातांतलो ताका बचाव केलो. ती सगळी येतली आनी सियोन दोंगरार गीतां गातली. सर्वेस्परान दिल्ली उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातली. जसो गवळी आपल्या हिंडा तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळता. ते द्वा युवकी आनंदान नाचतल्यो. युवक तशेंच प्रायवंत खुशाल बरी जातले. तांचे रुदान संपोवन तांकां हांव संतोष बरीत करतलो. ताणी आपली कंत दूख सांडून आनंद बरे जायशे तांकां बुजयतलो. जसो गवळी आपल्या हिंडा तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळता. जसो गवळी आपल्या हिंडा तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळता. Alleluia, 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 Christaचे जय. वोडी एक प्रवादी आमचे मोदेव उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. Alleluia, 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 Christaचे जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू घे नजरेतांतलो भायर सरन तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो. तेदवां त्या गांवांतली एकली कानागार्न स्त्री मुखार आयली आनी बोब्बर ताचे लागीं म्हणाली, धनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. म्हजी धूव देमसार लागून भोव चड वळवळता. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतार सयत म्हणलें ना. थोड्या वेळान ताचे शीस येवन ताचे लागीं परातून म्हणाले, तिका चिक्केशें धाण सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली,
इस्रायल घराण्यांतल्या चुकून गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडोन म्हणाली, सायबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवचो समान. ती म्हणाली, ते नीज धन्या, तरी पूण सुणी आपल्या धन्याच्या मेजारतान पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, व्हरतो तुजो भावार्थ, तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. पंचव्या दिसा नोव्यानाचो विशय आमी विंचून काडलेलो जावन आसा. सान लॉरेसा बरी थिरासणेन आमचो विश्वास सोम्या थंय आमी दवरया. भोव आपुरबायेचे अर्थाभरीत 2 शब्द अंतो आसात. पयलो जावन आसा थिरासण आनी दुसरो जावन आसा आमचो विश्वास. पयल्यान पयले ह्या शब्दाचो साद्या भाशेन आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत आमी अर्थ समजून घेवया. आनी पयलो शब्द हांव विचतां पातयेणी, भावार्थ वा विश्वास. तशें म्हणल्यार कितें? म्हज्या जिवितांत हांव देवाच्या हातांतच आसां. म्हजें जिवीत देवाच्या हातांतच हांव सोडटां. म्हज्या जिणयेन घडची हर एक घडितां तें देव चलोवन व्हरता. आनी देव म्हज्या जिवितांत म्हज्या सांगाता सांगाता पैण करता. ताका आमी विश्वास म्हणटा, भावार्थ म्हणटा. देव म्हज्या सांगाता समकता मेटां काडटा. म्हज्या जिणयेच्या संतोशाच्या वेळा मात्र न्हय, म्हज्या जिणयेंत वादळ येताना, म्हज्या जिणयेच्यो विविध रितीच्यो परिक्षा जाताना, हांवें अन्याय करनासतना न्यायनितीन सत उलोवन म्हजें जिवीत देवाच्या हातांत सोडून देव म्हज्या जिवितांत ह्या संदर्भार कसलो निर्धार घेवंक आशेता तो निर्धार हांवें घेवच्याकय विश्वास म्हूण आमी सांगता. दुसरो शब्द जावन आसा थिरासण. थिरासण म्हणल्यार कितें? हांवें दिसपट्टें म्हज्या मागण्यांत जोड घेतलें, म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव केल्लें, तो भावार्थ हांव दिसपट्टें जियेतां. त्या भावार्थांत हांव अचल रावतां, घट रावतां, हालनासतना रावतां. दिसपट्टें हांवें जियेल्ल्या भावार्थाचो फळ जावन आसा थिरासण. शब्दाचे अर्थ आमकां समजले म्हूण दिसता. तितलें मात्र न्हय, म्हजें जिवीत बुडल्यारी, हांव एका घडयेक धदेस्पर जालो जाल्यार परत्यान हांव तें बांदून हाडटां आनी देवाच्या आदारान तें बांदून हाडटां म्हूण दवरची पातयणी थिरासण जावन आसा. इट पुशस यू फॉरवर्ड. तुका फुडें वचोंक भावार्थ आनी थिरासण तुका कुमोग जाता. देवाच्या हातांत म्हजें जिवीत आसा, म्हजी दिसपट्टी जबाबदारी आसा. ती जबाबदारी हांव सतान जियेतां, प्रामाणीकपणान जियेतां, पातयेणेन जियेतां आनी देवा कडेन निरंतर संबंद दवरून देवाक दिसपट्टे म्हज्या जिवितांत अनुभव करून जियेतां. कितलें महत्वपूर्ण. देवाच्या संबंधान निरंतर जियेल्लें हांव मनशा संबंधांत जियेतां. आनी अशें दिसपट्टे म्हजो भावार्थ म्हज्या जिणयेच्या संतोशांत दुखांत हांव जियेतां. थोड्या तेंपा आदीं
एजे शेट्टी आस्पत्रेंत हांव थंयसर आसलो आनी तें दृश्य अशें आसलें. येदोळूच त्या तरणाट्या एकल्याच पुताक ताच्या हार्ट सर्जरीक ऑपरेशन थिएटराक येदोळूच व्हेलां आनी डॉक्टर पुरुतोशम भट्ट हे कार्डिओलॉजिस्ट सर्जरी करूंक भितर वेता आसतना थंयसर लागसर आसलो ताजो बापूय धांवून येता आनी दाक्तराचे हात दामून धरता आनी सांगता, डॉक्टरे ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಡಾಕ್ಟರ್ पुरुषोत्तम भट्ट ह्या संदर्भार बापयचे हाट आणखी वर न्हिता आनी सांगता, ನನ್ನ ಕೈಯೇ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಆ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಆ ದೇವರು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. हांगासर आमी ह्या शब्दाचो अर्थ पळयता. विश्वास म्हणल्यार कितें, पात्यणी म्हणल्यार कितें आनी देवा थंय थिरासण म्हणल्यार कितें. सालोरेसाच्या जिणयेंत थिरासण आनी भावार्थ पात्यणी आमी आतां पळोवया. ताका पवित्र सभेचो सगळ्या ग्रेस्तकायेचो ताच्या हातांत ती जबाबदारी दिल्ली आनी तो निरंतर देवाच्या संबंधान जियेल्लो, विश्वासान जियेल्लो, भावार्थान जियेल्लो. आनी देवाच्या संबंधान तो जियेत आसतना देवान ताच्या मोतीन घालें, सगळे आस्पदीक तुज्या हातांत आसा आनी तुज्या दोळ्या मुखारच कितलेगी निर्गतीक आसात, कितलेगी दुर्बळे आसात, पोटाक खाण नासतना आसल्ले आसात, कोडकार आसात. हे आसून ही आस्त तुज्या कडेन कशी दवरून काण घेताय, तें सवाल ताका दोसलें. देवाच्या संबंधांत हें सवाल ताका दोसलें आनी देखून तो एक निर्धार घेता, वय हांवें दुर्बळ्यांक निर्गतिकांक सोडून घालनाचो. चिंता मात्र न्ही, देवाच्या संबंधांत ताणें नियाळलेलें, जियेल्लें, तो पाटी येता आनी तांकां सगळें वांटून दिता. आनी आतां चलता तुज्या जिविताची परिक्षा, तुज्या विश्वासाची, भावार्थाची परिक्षा, तुज्या थिरासण्याची परिक्षा आतां चलता. वलेरियन राया मुखार तुवें रावाजें पडलें. आतां वलेरियन राय आतां सवाल करता, तुज्या जिविताची परिक्षा करता, आतां तुज्या भावार्थाची परिक्षा करता. खंय आसा आस्पदीक तुज्या हातांत हांवें दिल्लें आनी हात दाखयता. हांगासर आसात पवित्र सभेची ग्रेस्काय म्हूण त्या निर्गतिकांक दाखयता. तुजी थिरासण, तुजो विश्वास, तुजो भावार्थ खंयच्या दिसा परिक्षेक पडटा, चवळ नीज परिक्षा तुज्या भावार्थाची आनी भावार्थाच्या त्या फळाची, थिरासण्याची तुज्या जिवितांत दिसून येता. आज अपुर्बायेचें घडीत आमी देवाच्या उतरांतलें कानागान स्त्रियेचें आमी आयकलें. कानागान स्त्री म्हणल्यार आमी समजून घेवचय, अन्य भावार्थाची स्त्री. देवाचेर कसलीच पात्यणी दवरनातलो वो लोक कानागार. सिदोन गांवांत लागसरच तांचेंच देवाळ आसा, तांचोच देव आसा, तांचेच म्हणली पात्यणी आसा, तांचोच लोक आसा. हें सक्कड आसल्यार ही कानागान स्त्री जेजूचेर पात्यणी दवरून जेजू लागसर येता. जेजू लागसर येवन देंवसारा लागल्या आपल्या धुवेक बरें कर म्हूण ती विचारता. हांगासर पळया भोव अपुर्बायेचें निदर्शन. ती येवन मागल्या तक्षण जेजू एक शब्दी काडिना. आमकां सबारांक आमी गेल्ल्या तक्षण आमकां फळ मेळाचें, आमी विचारल्या तक्षण देवान आमकां जाप दिची. जेजूचो हांगा जाप दिना. कानागान स्त्री हालाना थंयच रावता. दुसरें त्याच घडीतान घडचें. शीस फुरफुरता जेजू लागीं तिकाची केशान धान सोड म्हणून सांगता. शिसांनी उलोवचेंय तिच्या कानान पडटा. पाटी वेता ती ना, वसना, थंयच रावता. तिसरें
जेजू सांगता थंयसर इस्रायलांतल्या चुकोन गेल्ल्या शेळयां खातीर मात्र हांव आयलां. त्या वेळार तिणें चिंतलें, तर म्हाका हो कुमोग करना काय? ताचेर भावार्थ दवरना आयल्याक तें सवाल ती विचारना. ती आनीकी रावता, हालाना. चवथें, जेजूचीच जाप. भुरग्यांक दिवचो उंडो हांवें सुण्यांक दिवचो सारको न्हय. जेजू सांगता ही जाप आयकोनी ती हालाना. ताच्या बदलाक तिचो भावार्थ थीर केल्ली ती जाप ती दिता. मेजातावन सकला पडलेले ते उंड्याचे कुडके समेत खावचें तें भाग म्हाका दी म्हूण आपलो भावार्थ उसारता. आनी हांगासर कानागान स्त्रियेचो भावार्थ मात्र न्ही, त्या भावार्थांतली तिरासण आमकां दिसून येता. मोकळ भाव भयणीनो, नव्यानाच्या दिसा तिरासण आनी विश्वासपण भावार्थ ह्या विशयांत आमच्या जिवितांत एक भितरलें पैण करया आमी आतां. पयल्यान पयलें आमी एक सवाल विचारया आमकांच. तिरासण आनी पातयेणी म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत कशी वळटा, कशें हांव जियेतां. दिसपट्टें हांवें केल्लें तें मागणें, वाचल्लें तें देवाचें उतार, नियाळ केल्लो तें देवाचें उतार, भेटयल्ले विविध रितीचे तेर्स मिसां, केल्ल्यो त्यो रेतिऱ्यो आराधना म्हाका खंय पावयलां आज? देवाच्या संबंदांत विश्वासी रावोंक आनी देवाच्या संबंदांत तिरासणेन रावोंक कितलें म्हाका आज कुमोग जालां. आज म्हाका मनशा संबंदांत पळयतानाय म्हाका तिरासणेचो मनीस, एक पातयेणेचो विश्वासी मनीस म्हूण म्हाका कोणी आपयता गी? विश्वासपण, भावार्थ आनी तिरासण एक निरंतर पैण. हें तें एका दिसान जोडून घेवचें न्ही. आमच्या जिविताच्या हर एका घडितांत आमी तें जोडून घेवचें देवाच्या आदारान. आज हांवें देवा कडेन जोडून घेतलो तो संबंद मनशा संबंदांत प्रतिफलन जाता गे. म्हाका म्हजी तिरासण उठोवन दिसता गी, म्हजो भावार्थ उठोवन दिसता गी. जर तर हांव सलवलां, कित्याक सलवलां तिरासणेन? कित्याक विश्वासी पातयेणेचो मनीस जावन हांव जिवंक सकोना? सवाल एकच म्हज्या जिविताक. देवाच्या संबंदांत हांव नीज सतान जियोना. केदाळा विश्वासाचो पातयेणेचो मनीस हांव जायना, तर म्हाका म्हज्या निर्धारांत थीर रावोंक असाध्य. हांव बदलोवचो मनीस जाता, पावस आयिल्ल्या कडेन सत्री धरचो मनीस जाता, मोस म्हज्या जिणयेंत वळटा, फडकीरपण म्हज्या जिवितांत प्रवेश जाता, घातकी मनीस हांव जाता. तितलें मात्र न्ही, आनी एकल्याच्या जिवितांत खेळचोय मनीस हांव जाता, आनी एकल्याच्या जिवितांत दुकां वळोवचो मनीस हांव जाता. तर परत देवाला सरशीन तूं कशें येताय? हें तुज्या जिवितांत घडिल्लें आनी एकल्याची दुकां वारयल्लीं तूं केदाळा सारकें करून घेताय, तवळ मात्र तूं देवा सरशी पाटी येवंक शकताय. देव तुजी जिणी आसा तशी रावंक सोडिना. कितें चडून जाल्यार सारकें करून तुका आपोवणें दिता. ताकाय आमी भावार्थ म्हणटा. आमच्या मलगड्यान सांगिल्ली एक सांगणी आयकल्या, तूं इल्लोसो पातकी जाल्यारय म्हणना, घातकी जायनाका. केदाळा सत, प्रामाणीकपण, पातयेणी, विश्वास दिसपट्टें म्हज्या मागण्यांत आसा. तवळ ते म्हज्या जिणयेंत हांव जियेताना एक थिरासणेचो मनीस जाता. तवळ देवाच्या संबंदांत हांव थीर उरतां, विश्वासी उरतां. मनशा संबंदांत हांव थीर आनी विश्वासी उरतां. थोड्या दिसां पयलें एकलो म्हजो मित्र शीदा म्हज्या कडेन रडोनूच आयलो. हांवें विचारलें कितें जालें? तो रडोनूच म्हणालो, हांव
हांगासरच कारकोळ लागीं आसता आसतनाच हांवें पातयल्लो सुरवेर थावन पातयल्लो एकलो म्हजो मित्र म्हजे कडेन आयलो आनी म्हणलो, म्हजो बाप्पा आस्पत्रेंत आसा, म्हजे कडेन आतां पयशे ना, म्हाका 1,00,000 रुपया दी म्हूण ताणें विचारलें. आनी कितेंच फाटी मुखार पळयनासतना हांवें काडलो 1,00,000 रुपया दिलो. ताचे कडेन जावं खालें बरोवन काण येवना, जावं ताचे कडेन एक चॅक काण येवना, कितें सांगूं ना, संपूर्ण पातयेणी दवरलो, हांवें काडलो आनी ताका दिलो. ताणें एका हप्त्यान फाटी दिता म्हूण सांगलें. 1-2 म्हयने जात येत हांवें ताचे कडेन विचारलें, ಯಾವಾಗ ಹಿಂದೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ತಾಚೆ ಸವಾಲ್ ಏನು? ಅಲ್ಲ 1,00,000 ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟದ್ದು? तितली उतरां आयकल्लोच मनीस एक शब्द काडिनासतना रोडोन शीदा म्हजे कडेन आयलो आनी म्हजे कडेन सांगलीं ताणें उतरां अशीं आसात. ಫಾದರ್, ಅವರು ಹಣ ಕೊಡೋದಿದ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, 1,00,000ಕ್ಕೆ 5,00,000 ಕೊಟ್ಟರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ ಈಗ. ಆದರೆ ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಆ ನಂಬಿಕೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹ, ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದ? ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. मग भाव बहिणीनो, देवाच्या संबंधांत केदाळा तूं विश्वासी रावताय, तवळ तूं थीर जाताय. आनी मनशा संबंधांती तूं विश्वासी जाताय आनी निमाणे तूं देवाचो जाताय. आमचो भावार्थ आमी प्रगट करया. सतमंतां देवाक, सर्वपदवीदार बापाक, सर्गाने प्रेतमीचार असणाराक आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक, आमच्या सुम्याक, जो पवित्रात्म्यावर गर्भे संभवलो, ओंकार मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्रात्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बुकसाणें, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. भावार्थान थिरासडेन आमची सर मागणी सर्गीच्या बापा थंय आमी उबारया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तुज्या पुताचो खरो अनुभव जोडून पवित्र सभेचो वावर आनी सर्गीच्या राजाची मौल्यां संवसाराच्या सर सुवात्यांनी परगटूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या सर मुखेल्यांनी तांचे ताबेन दिल्ल्या सर लोकांची उर्बेन सेवा करूंक, विशेश जावन कोरोना पिडे वरवीं विविध रितींनी कश्टांच्या लोकांक फावो तो आधार मेळाशें वावरूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. जिणये पयणार कश्ट येता आसतना तिरासणेन आमचो विश्वास तुजेर दवरूंक आमची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. सोमेस्त पिडेस भावा भयणींक आनी प्रायवंतांक तांचे कश्ट सोसूंक बळ दी. तांची सेवा करतल्या सोमेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. ह्या बझिलिकाची भेट करून सालोरेसा मारिफात तुजे लागीं मागोवंक आनी तुका अर्गां दिवंक येवच्या सर भक्तिकांक आनी यात्रिकांक तुज्या विंसनार बेसावांनी भर. हांगासर जावच्या अभिवृद्धीच्या कामां खातीर दान दिवच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. सर्गींच्या बापा, देवाच्या उतराचो नियाळ आमी थिरासण, विश्वास, पातयेणी म्हणल्या शब्दाचेर आमी केलो. आमकां दिसपडतें देवाच्या संबंधांत विश्वासी रावचे मनीस कर, थिरासणेचे मनीस कर. तशेंच आमच्या भावा भयणी मोदेगात तोच देवाचो संबंध आमच्या जिणयेंत प्रतिफलन जावन
विश्वासी आनी तिरासण्याचे मनीस कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बापा हाडून आयला तुझ्या पायांतळी, नितळसांच्या काळशी आमची काळजां मेली. घे माता तुझी लागी पातिनी पावी. घे माता तुझी लागी पातिनी पावी. भाव भयणीनो, हांवें तुमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेस जमनींत ओपलेल्या गोवांच्या कणांबरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रग साक्षीच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक शुभम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडणे पासून आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवे आसू. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परा उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन भासूया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित पापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत लॉरेस तुज्या रग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या कामकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असतकायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्ण येन पर जळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय.
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Powórtoco gut pergetucia. Sumya Jesu ami holo kata ani lekan simple pieta title padito vaibhavan hirse ami tujhe maran परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेमतेल्या आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा जेराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे मये संगती भगवंत धर्मदुतां आनी सरकाळींक भगवंत लॉरेस तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनूच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगतां तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्याच जेजू संगतां त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. भावार्थ आनी थिरासण आमच्या जिणयेंत सर्गीच्या बापा थावन आमी मागोवन घेवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय सर आकांतांतली वाटय.
कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले शांती दी, आमकां शांती दी. देवाच्या संबंधांत आनी मनशा संबंधांत थिरासणेन विश्वासी रावलोलो जेजू हांगासर आसा. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुंगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तूंक प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका विंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजी तावन केदिंकस हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Muzo goli kaina vune maga tane tanasli kali sarunita maga pasmo sarodihu Bukmojita baita Nitan budak divu Tamuji bagaita Balistatan kaca Syabit magarata Gopagi Sergi bandrak paita Sumi mazogoli Kaina bude maga
प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रीती मोगाच्या जेवणावरवीं भाग्यवंत लॉरेन्साच्या काळजा बरी आमची काळजां, आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक हाल उपद्रांक उगड, तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी भोगतेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कस मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसो. सरपोतवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुकार. भाग्यवंत लॉरेन्सा आमच्या पात्रुला, वंदितां तुका आमी प्रधान सेवका. एका ताळ्यान भक्तीपोळी गावन गायना, हरसितां तुका आमी भक्ता मोगाळा. क्रिस्ताच्या मोगान तूं सगळोस भरून, ताची तुवें सर्वांक दिली. कसोसून तुवें व्हडा दिला, क्रिस्ताची बरी खबर प्रगट केली. सा लॉरेन्साक मागणें. ए जैतेवन मार्तिरा San Lorenza, terna praes, भावार्था खातीर कठीण कश्ट सोसून जीव दिल्या. आयज आमचे कालते मागणे. वरत्या पातळीन आमी तुजे सरशी आयल्या. जीव भावार्थ तीर बडवसो, देवाचो आनी आमच्या पेलाचो खरो मोग आमकां सोड दी. आमच्या बेसांक सरी जावन निश्कळपण आमचे थंय परजळशें कर. आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय खालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या रक्त्यांक पिडेशिडेन आनी कश्टान वरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावाशें कर. अनभावार्थ्यांक आनी भावार्थान शेळिल्ल्यांक सर्गीचो बुसवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुजे बळारेक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारूं दी. आमच्या कुडियत्मेच्या सर्गजांनी आमकां पाव प्रत्येक सावन. सर आमच्या गरजां पासत आमी मागया. शेकी भावार्थाप्रमाणे बरी क्रिस्तांची जीवन बागी मरण मरून सर्गात तुजे सांगता. ससना देवाक होगळसुंचे भाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सा लोरेस मार्तिरा आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ए सर पदवेदार देवा, भाग्यवंत लॉरेसान आपल्या वळवळ्याच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगणांची केंडां आमी पालवयशीं कर म्हूण आमी लाल्योन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पिडेस्तांचेर मागणें. सोम्याचे नांवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेनायक म्हजें मागणें. आनी म्हजी बोब तुजे सरशीन पावोवन दी. सोमी तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
प्रार्थुया. सर पदवेदार आणि ससाण देवा, तुझी गुण करची सकत पिडेस कुडीनी वतून कष्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तू आशीर्वादित करताय आणि वडा मोगान सांभाळताय. या तुझ्या विश्वासी चाकरांचेर तू दयाळ दिश्ट घाल. पातक्याक शिक्षा रावन रेवडलेल्या सर बांदपा संतले तांकां सडय. मतीशी आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुझ्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता सांलोरेस प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. या बाजलिकान तुझ्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली धादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतान जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या मारिफात. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे देवो आनी सदां काळ रावो. आमेन. Salus tuansu, patron mogasu, Mansur da silvansu, santo japansu. Salus tuansu, patron mogasu, Mansur da silvansu, santo japansu. Kaza amchi letay, dimogan petay, पातका सांकळी तुटय, सर्गी वार्ताकय. क्रिस्ताचो शो संदेश परगटून शिकय. देवभक्ती बागय, सर्गी वन पावय. Salus tuansu, patron mogasu, Mansur da silvansu, santo japansu. Mogar putra sove, angwar moli, आशीर्वाद दिव आमकां. भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.